सर तुमची इंडस्ट्रीचें नाव कितें आनी कितें प्रोडक्ट्स आसा तुमच्या इंडस्ट्री? आमचें सिद्धेश इंजिनियरींग. वी started in 2007 and we are basically into high-end aluminum fabrication, particularly fenestration industry, which also includes UPVC products like windows, partitions and other stuff. ह्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीन तुमकां कितलीं वर्सां जालीं? म्हाका हांगासर आतां 2007 म्हटल्यार एक 15 वर्सां कंप्लीट जातली फॉर दी प्रोडक्शन. फूल फ्लॅज आमी जेन्ना स्टार्ट केलें 2007. 15 वर्सांचे इंडस्ट्री तुमी डेव्हलपमेंट हांगासर कितें पळयलां किंवा कितें प्रॉब्लम्स तुमकां हांगासर? 2007 आणि 2023 ड्रास्टीक चेंज आसा एज फार एज म्हापसा इंडस्ट्रियल इस्टेट इज कन्सर्न. धाकटी इंडस्ट्रियल इस्टेट, वी आर विदीन द सिटी लिमिट्स, सो हांगासर आमकां रिस्ट्रिक्शनूय तशेंच आसा. बिकॉज बरें म्हटल्यार की रोड जो आसा न्ही आतां केल्लो, एक 6 वर्सां पयलीं बरोच रोड वायडनिंगूय करून आनी वेवस्थीत केल्लो आसा. इट्स अ व्हेरी वायड रोड म्हापसा इंडस्ट्रियल इस्टेटीक तो. सो ती सुदारणा जाल्ली आसा. म्हाका दिसता 2-3 वर्सां पयलीं वॉटर इश्यूज, पायपां बस्ट खूब जाताली, ओल्ड पायपलायन आशिल्ली. सो 3 वर्सां पयलीं ती पायपलायनूय चेंज केल्लेली. सो हे 2-3 गोश्टी बरें जाल्लेले आसा, ना न्ही. आनी कितें प्रॉब्लम्स आसा सर तुमकां इंडस्ट्री? नॉट मेजर इश्यूज सॉर्ट ऑफ, बट प्रॉब्लम्स इन द सेन्स की कितें हांगासर इंडस्ट्रीज जे आसा न्ही ते सेकंड शिफ्ट चलना चड. सो नायट टायम काळोख आसता. विथ स्ट्रीट लायट्स थोडे पेट्टात, थोडे पेटनात बिकॉज ऑफ वेरियस रिजन्स. आनी भायले भुरगे येवन मातसो न्यूसन्स करतात. विकेंड्स जेन्ना आसतात तेन्ना अल्कोहोल पितात. डॅमेज कांयच करिना प्रॉपर्टीक, बट बाटल्यो बिटल्यो ते सोडून थंयच वयता. सो फॉर एनी बिजनस ओनर जेन्ना तो सोमारा येता तेन्ना फुड्यान ताका ते बाटल्यो दिसतात ते मातशें वायट दिसता. दॅट इज द ओन्ली थिंग. सो पेट्रोलिंग आय फील मदींचे ट्राय केल्ले, बट यू कॅनॉट, द IDC हॅज टू फायंड आउट सम वे टू अवॉयड इट. हय. बाकीच्या इंडस्ट्रीनी आमी जेन्ना वतात तेन्ना तेंचे गार्बेज कलेक्शन बी अशें जायना अशें आमकां कळोन येता. सो हांगासर तशें कितें इश्यूज जाता? आमचें गार्बेज कलेक्शन हांगा कांयच जायना. वी मॅनेज आवर ओन गार्बेज. इंडस्ट्रियल वेस्ट आमचो कितें आसता तो वी मॅनेज आवर ओन. बट एक रिक्वेस्ट आसा की गार्बेज कलेक्शन जे आमचे रेग्युलरली घरान जाता न्ही, की आफ्टर ऑल प्रिमायसीस आसा आमची, 10-15 भुरगे काम करतात, जेवतात बिवतात, थोडे तरी कचरो जातातूच तो रेग्युलर करेक्शनाक जर कितें आसत न्ही सिस्टम सर्वीस वील बी व्हेरी हेल्पफूल. हय. तुम्ही म्हटले स्ट्रीट लायट इशू आणि जे हांगासर जे तुमची पॉवर कन्जम्पशन किंवा पॉवर सप्लाय आसा जी तुमकां पावता तुमच्या इंडस्ट्रीक, पावरी बद्दल म्हाका दिसता म्हापसा इंडस्ट्रियल इस्टेटीन कोणाक प्रॉब्लम नासतलो. कित्याक जेन्ना जेन्ना आमी अपग्रेडेशनाक मागता न्ही पावर तेन्ना तेन्ना मेळा. जशें हांवें म्हटलां की वी आर विदीन द सिटी लिमिट्स म्हापसा इंडस्ट्रियल इस्टेट आनी हाय पॉवर कन्जम्पशन इंडस्ट्रीज हांगासर ना. रायट. सो वी आर हॅपी वीथ वॉट एवर पॉवर वी हॅव गॉट. आनी मदीं 2-3 फावटी आमी अपग्रेड सुद्दां केलो एज पर आर मशिनरीज. येस. आमी खुबशे अशा हालींच्या काळान इन्सिडंट्स पळयतात ते म्हणजे उजो लागपाचो प्रकार, पिसोल्ल्या जाला, वेळी जालो, पिलँड जालो. हांगासर सुद्दां अशें कळ्ळें की हांगासर सुद्दां इंडस्ट्रियल इस्टेटीन जाल्लो. सो ह्या जे अशे प्रकार घडूंक जायना ह्या खातीर तुमचें कितें सजेशन आसा किंवा रिक्वायरमेंट आसा? डेफिनेटली अशे प्रकार जावप करना म्हणून बरेच स्टेप्स घेवपाक जाय. आमी घेवपाक जाय आनी IDCनूय सपोर्ट करपाक जाय ते स्टेप्स घेवपाक. बेजिकली जो फायर हायड्रंट जो आसा घातलेलो ऑलरेडी लेट, वी नीड टू चॅक आउट वेदर इट इज इन वर्किंग कंडिशन ओ ना. कित्याक तो आमकां अजून काय कनेक्शन बी तशें काय दिवंक ना. इट इज ओनली एट रिस्ट्रिक्टेड प्लेसीस अलॉंग द रोड सायड. सो प्रत्येक इंडस्ट्रीक जर ताचें कनेक्शन दिवन एटलीस्ट 1 पॉयंट वॉटर हायड्रंट जर सपोर्ट करता आमकां, इट वील बी गूड फॉर द इंडस्ट्री एंड इट वील बी ऑन अ व्हेरी सेफ सायड. हय. आणि एक गजाल ती आमकां कळोन येता ती म्हणजे बरेचशे इंडस्ट्रीनी लेबर इज अ इशू, म्हणजे लेबर मेळना, काम करपाक लोक मेळना. तसो हांगासर कितें इशू तुमी पळयतात? आमचो इंडस्ट्रीन सुद्दां वी आर व्हेरी लेबर सेन्सिटीव. म्हटल्यार चडशे लेबरर्स आमकां लागतात ते स्किल्ड लागतात, वेदर इट इज अ ऑपरेटर, मशिनाचेर काम करपी एंड ऑल दोज थिंग्स. वन्स इट इज फॅब्रिकेशन देर आर पीपल हू वर्क ऑन सायट ऑल्सो. सायटीचेर वयतात आमचे मनीस. पण एज ऑफ टुडे जर विचारशात न्ही म्हाका, गोंयकार म्हाज्या कडेन कोण रावना. इवन इफ यू ट्राय टू प्रमोट, इवन इफ यू ट्राय टू बरो ट्रेनिंग बी दिवन जर ताका आमी सपोर्ट करतात न्ही जाल्यार गोंयकार कोण रावना. सो वी रिलाय मोस्टली ऑन अगेन द सेम नॉर्थ ईस्ट, बिहार ऑर अदरवायज अक्रॉस द बॉर्डर. हय. सो गोंयकार इज ओनली फॉर गूड म्हणजे लायक मॅनेजरियल पोजिशन्स ऑर कॅशियर ऑर काउंटर एंड ऑल दोज थिंग्स आर मॅनेज बाय दी गोवन्स. हय. सो लेबर प्रॉब्लम आसा ना न्ही, बट दॅट इज एवरीवेर आय शूड गॅस.
आनी कितें प्रॉब्लम्स तुमकां आसा? बेसिकली तशें कांय ना, बट सगळेच हांव प्रॉब्लम्स म्हणना, कित्याक IDC has been improving for last 7 to 8 years. Whoever the chairman or the management is, because तांच्यांनी 2-3 वर्सां पयलीं ऑनलायन सर्विसीस स्टार्ट केल्ले. आतां मातशें बंद आसा ते टेम्पररी बिकॉज ऑफ अपग्रेडेशन ऑर द पर्पज. उदकाची बिलां, लीज डेट, रेंटल्स एंड ऑल जेन्ना जे ऑनलायन तांच्यांनी स्टार्ट केले न्ही, इट्स अ वंडरफूल प्रोसेस. आनीक टॅक्नॉलॉजी यूज करून हे सगळे गोश्टी करपा जाय. सो आय एम व्हेरी हॅपी विथ दी सर्विसीस एज फार एज द पेमेंट्स आर कन्सिडर्ड. ऑनलायन जे जाल्लेले आसा ते. तुम्ही म्हणटा की तो टायम सेव्ह जाता, तुमी तो टायम आनी खंय तरी प्रोडक्शन किंवा आनी खंय तरी दिवंक शकता. डेफिनेटली. म्हटल्यार ऑनलायन वचप म्हटल्यार खंय ना खंय IDC इज अपग्रेडिंग इट सेल्फ एज अ कॉर्पोरेशन. सो अशेंच तांच्यांनी बरे बरे युजफूल आयडियाज हाडून एक बरो सपोर्ट करपाक जाय सगळ्यांक.